नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. तर आतां पळोवयात गोवा टॉप 25च्यो ह्यो मुखेल खबरो. कोरोना काळात बंद आशिल्ल्यो शाळा आतां परतून सुरू जाल्यात. पालक आपल्या भुरग्यांक दुचाकीन शाळेत सोडपाक वतात, मात त्यांच्या सुरक्षते खातीर तांकां हेल्मेट घालिनात. केंद्रीय रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयान दुचाकी फाटल्यान बशिल्ल्या व्यक्ती खातीर नवी मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. ते प्रमाण 9 म्हयने ते 4 वर्सां गटांतल्या भुरग्यांक दुचाकी वयल्यान प्रवास करतना हेल्मेटाची सक्ती केल्या. नाजाल्यार 1000 रुपयाची दंड भरचो पडटलो अशें कळीत केलां. हाचेर आयकुया लोकांच्यो प्रतिक्रिया. णव म्हयने ते 4 वर्सां गटांतल्या भुरग्यांक दुचाकी वयल्यान प्रवास करतना हेल्मेटाची सक्ती केल्या. गोवा शालांत मंडळाची 10वी आनी 12वेची निमाणी परीक्षा म्हणजे दुसरे सत्र 5 एप्रिल सावन सुरू जातले. वेळापत्रक जाहीर जाला. विद्यार्थ्यांक परीक्षेच्या तयारा खातीर बेरेस्तारा फक्त 36 दीस उरल्यात. आयज फाल्यां करत निमाणे शाळा आनी परीक्षा निमाणे जातल्यो हे निश्चित जाले. कला वाजिण्य आनी विज्ञान फाट्याच्यो परीक्षा जातल्यो. 10वी आनी 12वेच्यो परीक्षा एप्रिलाच्या 5 तारखेक सुरू जातल्यो. पयली ते 12वे मेरेनचे प्रत्यक्ष वर्ग सोमारा 21 फेब्रुवारीच्यान सुरू करपाचे सरकारान थारायला. गोंय शिक्षण खात्यान बेरेस्तारा दनपारा 21 तारखेर शाळा सुरू करपाचे परिपत्रक काडला. ह्या दिसांनी कोरोनाचे प्रमाण उणें जायत आसा आनी नवे कोरोना दुयेंती मेळपाचे प्रमाणूय कितलेशेच उणें जाला. कोरोनाक लागून सोंपपी लोकांचे प्रमाण उणें जायत चल्लां. कोरोना संक्रमणाचो प्रणाव कमी जाल्ल्यान शाळेचे प्रत्यक्ष वर्ग चालू करूं येता अशें टास्क फोर्स समितीचे वांगडी दोतोर शेखर साळकारान सांगलें. गोंय 100% वॅक्सिनेटेड जाला. ताका लागून सदा भशेन कामकाज सुरू करपाचे वाटेर आसा. 23 जानेवारी सरकारान कोविडाच्या भिरांकूळ प्रसाराक लागून शाळा कॉलेजी बंद दवरलेल्यो. देशांत कोरोनाचे दुयेंती कमी जायत आसात. फाटल्या दिसांनी जाल्ल्या नोंदी प्रमाण हो आंकडो 50,000 सकयल पावलो. कोविडाचें प्रमाण कमी जावपाक लागला. त्या खातीर केंद्र सरकारान राज्यान कोविडाच्या नेमांनी बदल करपाचो सल्लो दिला. केंद्रीय भलायकी सचिव राजेश भूषणान सगळ्यांक हे विशयाची प्रत धाडल्या. 21 जानेवारी 2022 मेरेन कोविडाच्या दुयेंतींचो आंकडो कमी जाल्ल्याचे दिसून येयलें. गोंयान 100% वॅक्सिनेशन पुराय जाला. लसीकरण केंद्र आतां बंद दवरतले. कोणाक जाय जाल्यार हॉस्पिटलांनी ती मेळटली अशें भलायकी खात्याची संचालक आयरा आल्मेडा हांणी सांगलां. हे वॅक्सिन 100% कोविड घालयना, मात व्हडलें लुकसाण जावपाचें वाटयता असो दावो दोतोरांनी केला. 15 ते 18 वर्साच्या पिरायेच्या भुरग्यांक 87% वॅक्सिनेशन जाला. चडशा भुरग्यांक कोविड जाल्ल्या कारणान कोविड जावन 3 म्हयन्याचो अंतर दवरपाचो पडटा. म्हणून भुरग्यांचे वाशिनाकरणाचे टक्के मातशे उणे जाला. तशेंच गोंय राज्य सध्या कोविड गोंयांत वेंचणूक प्रचार सोंपले उपरांत एका हिंदी चित्रवाहिनीन स्टिंग ऑपरेशन वरवीं एक व्हिडिओ व्हायरल केल्लो. काँग्रेसीचे 3 उमेदवार आनी तृणमूल पक्षाचो 1 उमेदवार अशा 4 उमेदवारांनी जिखले उपरांत भाजपान वचपाची इत्सा आसा हें सांगता आसतनाचो हो व्हिडिओ आशिल्लो. हो व्हिडिओ फट आसून ताचेर कारवाय करची अशें काँग्रेस वेंचणूक आयोगान निवेदन केलें.
ज्या यूट्यूब चॅनला वरवीं हो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो ताजे विशीं म्हायती मेळोवपा खातीर CID सायबर कक्षा कडेन दिल्ल्या अशा माहिती उपनिरीक्षकांक दिल्या। तशेंच संबंधीत राज्यांतल्या पुलिसां कडेन हाचे बद्दल चवकशी करतले अशेंय ताणें सांगलें। हो व्हिडिओ पुराय तरेन फट आसा असो दावो केला, देखून पुराय चवकशी करून आनी संपादकाच्या जबानांनी उपरांतूच ह्या विशींची सविस्तर म्हायती मुखार दितले। फेब्रुवारी चड प्रमाणात बायलांनी घरा भायर सरून मतदान केलें। 80.96% बायलांनी मतदान केला, तर दादल्यांनी 78.19% मतदान केला। हे फावट दादल्या परस बायलांनी चड मतदान केलें। उत्तर गोंयच्या 6 मतदारसंघात म्हापशा, पणजी, सांतिनेज, सांखळी, पर्ये आनी वाळपय मतदान करपी बायलांचो आंकडो चड आसा। तरीकूय बायलांक वेंचणुके भितून उमेदवारी दिवपाक अजूनय प्राधान्य मेळोंक ना अशें वेंचणुकेंत पळोवपाक मेळ्ळें। मतदानाच्या दिसा सेवा बजावपी 15,716 सरकारी कर्मचाऱ्यांक टपालान मत धाडपाची मेकळीक आसतली। मतमेजणी जावचे आदीं तांकां मत धाडपाक मेळटले, ताका लागून मतदानात वाड जावन ते 81% मेरेन पावतले अशी माहिती अतिरिक्त मुख्य वेंचणूक अधिकारी नारायण सावंतान दिली। मतदाना वेळार सुवेवस्थे खातीर हाजीर आशिल्ल्या पुलीस निरीक्षक तशेंच हेर सहकारी अधिकाऱ्यांक मतदाना वेळार मतदान करपाक मेळूंक नाशिल्ले। ह्या वेंचणुकेंत कामा खातीर गोंया भायर आशिल्ल्या 290 जाणांनी ऑनलायन मतदाना खातीर अर्ज केल्लो। तांकां तांचें मत 10 मार्चा पयलीं धाडपाक सांगलां। कळंगूट नायकवाडो वाठारांतल्या शेतांत बेकायदेशीरपणान पेट्रोल पंप उबारपाचें काम चालू आसा। कांय शेतकारांनी ह्या पेट्रोल पंपाच्या बांदकामाक खर विरोध केलो। पेट्रोल पंपाक लागून भोंवतणच्या शेताचेर वायट परिणाम जातलो अशी शेतकारांची कागाळ आसा। शेतांनी अशे प्रकल्प हाडचे न्ही अशी मागणी शेतकारांनी केल्या। शेताची जमीन शेतां करपाकूच वावरची अशें तांचें म्हणणें। पेट्रोल पंपाचें बांदकाम थांबयलें ना जाल्यार कोर्टान वचपाची शिटकावणी शेतकारांनी दिल्या। दृष्टी लायफ सेव्हिंग संस्थे अंतर्गत मिरामार दर्यावेळेर तरेकवार आधुनीक यंत्राचे प्रात्यक्षिक चालू आसा। आता मेरेन जीव रक्षकांनी दर्यान बुडपी पर्यटकांचे जीव वाटयल्यात। आता जीवदानाच्या कार्याक अत्याधुनीक यंत्राची मजत मेळटली, देखून दर्यांत बुडपी पर्यटकांक वाटोवपाची मोहीम अदीक प्रभावी आनी सोपी जातली। ह्या यंत्राक लागून दुर्घटना टाळपाक मजत मेळटली। जीवदानाच्या कार्यात सुदारणा जावची आनी चडांत चड पर्यटकांचे जीव वाटोवपाक मेळचे हे खातीर ही यंत्रणा हाडल्यात। मिरामार दर्यावेळेर ह्या उपकरणाचे सद्याक प्रात्यक्षिक चालू आसा। एकोणीस फेब्रुवारी 2008 ह्या वर्सा बाबूश मोन्सेरात आणि जेनिफर मोन्सेरात हांचे पोलीस स्टेशन हल्लो प्रकरणाची सुनावणी अतिरिक्त उच्च न्यायालयान 28 फेब्रुवारी मेरेन फुडें धुकल्ल्या। 28 फेब्रुवारीक ह्या प्रकरणाची सुनावणी जातली। सुनावणी वेळार मोन्सेराताच्या आदोगाता कडल्यान दोगां खातीर सूट दाखल केल्ली आनी ती मान्य केल्ली। उच्च न्यायालयान ह्या प्रकरणाच्या सुनावणेचो निर्णय बेगोबेग घेवचो अशी विनवणी ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिक्सान केल्या। गोंयांत कोविड वासिनाचे दोनूय डोस 100% लोकांनी घेतिल्ल्यान आता कोविड वासिनीकरण मोहीम बंद करून वासिनीकरण करपाची केंद्रांनी कोविड वासीन उपलब्ध आसतले। ज्या लोकांनी काय कारणांक लागून वासिनां घेतिल्ली ना तांणी भलायकी केंद्रांनी वचून वासीन घेवचे अशें आवाहन वासिनीकरण मोहिमेचे मुखेली डॉक्टर राजेंद्र बोरकार हांणी केलां।
ज्या लोकांनी कांय कारणांक लागून वासिनां घेतिल्लीं नात तांणी भलायकी केंद्रांनी वचून वासीन घेवचें अशें आवाहन वासिनीकरण मोहिमेचे मुखेली डॉक्टर राजेंद्र बोलकार हांणी केलां. मंगेशी देवळाचो वार्सुकी माघ पौर्णिमेच्या महोत्सवाचो निमणो दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या उत्सवाचे खाशेलपण म्हळ्यार निमण्या दिसा जावपी रथयात्रा. वर्सुकी जावपी हे रथयात्रे खातीर भाविकांची गर्दी जाल्ली. मंगेशीची ही रथयात्रा बुधवार दिसा संपन्न जाली. बेरेस्तारा फातोडेचेर 4 वरांचेर रथयात्रा जाली. मंगेशीची ही रथयात्रा बुधवारा दिसा संपन्न जाली. बेरेस्तारा फातोडेच्या 4 वरांचेर रथयात्रा जाली. मार्ना शिवोले रस्त्या कुशीक बसून धंदो करपी पारंपारीक बाजारकारांक कसल्योच मुळाव्यो सुविधा नात. पंचायत सोपो घेता पूण धंदो करप्यांक सादी शेड लेगीत बांदून दिवंक ना. तेका लागून ह्या बाजारकारांची दानल जाला. मार्ना शिवोले रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या ह्या बाजारकारांक खूब त्रास जाता. सकाळचे वत सोंसचें पडटा. तेका लागून ह्या बाजारकारांक धंदो करपाक त्रास जाता. मार्ना शिवोले ह्या रस्त्यार धंदो करपी बाजारकारांनी आपली तिडक उक्तायला. सकाळच्या वेळेर तांकां वत सोंसचें पडटा. तेका लागून तेंच्यांनी तिडक उक्तायला. फेब्रुवारी म्हयन्यांत संगीत क्षेत्रांतल्या 3 म्हत्वाच्या व्यक्तींचें निधन जालें. देशांत दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळे. ज्येश्ठ बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी पिराय 90 वर्सां हेंची कोलकाता हॉस्पिटलांत मरण तिका जालें. ताची हालींच पद्मश्री पुरस्कार तिका उसरां मेळ्ळो म्हणून तो तिणें न्हयकारिल्लो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी ममता बॅनर्जी हांणी तिच्या मरणाचेर दुख्ख व्यक्त केलें. मुखर्जी हांकां गायना खातीर राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्लो. पणजे सातिनेस खाडीच्या दूशीत उदकाचो लोकांक त्रास जाता. खाडीचे दूशीत उदक व्हांवून वचपाक वाट ना. प्लास्टीक कोयर खाडीत उडयल्ल्यान उदक कुसला. ही खाडी नितळ करून जल प्रदूषण वाटोवपाची गरज आसा. नागाळे ते सांतिनेज मेरेन ही व्हांवता ती खाडी आसा. हितून कचरो सांठिल्ल्यान ह्या न्हंयचें उदक इबाड जाला. पेडणे अबकारी कचेरेची वायट परिस्थिती जाला. टॉयलेटीच्या टाकयेचे बुरशे उदक कचेरीच्या दारांतल्यान व्हांवता आनी कर्मचाऱ्यांक उदकाच्यो घाणी सोंसच्यो पडटा. कार्यालयाच्या टॉयलेटीची दारां सारकी नात. उक्त्या दारांतल्यान सुकणीं भितून सरून कचेरी बुरशी करतात. हुंदरांनी त्या कचेरीत खवदळ घातल्या. ह्या कार्यालया कडेन सरकारान लक्ष दिवन बेगोबेग परिस्थिती सुदरची अशी मागणी केला. भारतीय सुरक्षेक बाधक ठरपी वट्ट 54 ॲपांचेर बंदी घालपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला. ह्या ॲपांनी स्वीट सेल्फी, HD ब्युटी कॅमेरा, म्युझिक प्लेयर, म्युझिक प्लस, व्हॉल्यूम बुस्टर, व्हिडिओ प्लेयर, मीडिया, विवा व्हिडिओ एडिटर, नायस व्हिडिओ बायडू, ॲप लॉक, एक्स्ट्रा क्राफ्ट अशा ॲपांचो आस्पाव आसा.
अशा ह्या ॲपांचेर केंद्र सरकारान बंदी घातला. ह्या ॲपांचो उपयोग केलो जाल्यार लोकांचे अकाउंट पासून हॅक जावपाची शक्यता आसा म्हणून केंद्र सरकारान अशा ह्या ॲपांचेर बंदी घातल्या. मोपा हे गोंयांतले दुसरे अंतरराष्ट्रीय विमानतळ आसतले. ग्रीनफील्ड मोपा अंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम चालू आसून 60% सुविधांचे काम जानेवारी म्हयन्यात पुराय जाल्ले. तशेंच टर्मिनल इमारतीचे काम नेटान चालू आसा. जाल्यार विमानतळाच्या धावपट्टी आनी टॅक्सीवेचे काम कांय प्रमाणात पुराय जाला. तशेंच एअर ट्रॅफिक कंट्रोल टावराचे बांदकाम निमण्या टप्प्यात आसा अशी माहिती नागरी उडान संचालक सुरेश शानभोगेन दिल्या. कोविडाचे तिसऱ्या ल्हारा खातीर गोंयांत शाळा सुरवात करपाचो निर्णय घेतिल्लो ना. तेका लागून कॉलेजी फुडें धुकल्लात ते आजून स्पश्ट जावंक ना. शिक्षण खात्यान आजून हाचेर निर्णय घेवंक नाशिल्ल्याचें सांगलां. आता ह्यो शाळा 21 फेब्रुवारीच्यान सुरू जावपाचो निर्णय सरकारान घेतला. तश्योच 5 एप्रिलांतल्यान तेंच्यो एग्जामी जावपाचे सरकारान निर्णय घेतला. सांतांद्रे मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करपी पयले स्वतंत्र उपरांतचे आमदार टिओटोनियो पेरेरा संवसाराक अंतरले. 2 दिसां उपरांत तांची पिराय 92 वर्सां जावपाची आशिल्ली. गोंयांत घडिल्ल्या दर एका चळवळीत त्यांचो भोवमोलाचो वांटो आसलो. जावं ती गोंयची मुक्ती खातीरची चळवळ आसूं वा जनमत कौल आसूं. कोंकणी गोंयची राजभास जावची देखून तांणी आंदोलनूय केल्लें. एक एकनिश्ठ नेतो म्हणून तांची गोंयांत वळख आशिल्ली. तांचे गोंया खातीरचें योगदान गोंयकार केन्नाच विसरपाचे ना. तांकां गोंयकारां वतीन गोमंतक टीव्ही वरवीं आर्गां ओंपलां. कुठ्ठाळी पंचायतीच्या सरपंच पदाचेर एड्युसियाना रॉड्रिग्साची बुधवारा बिनविरोध निवड जाली. जाल्यार उपसरपंच पदाचेर प्रताप नायकाची निवड जाल्या. कुठ्ठाळीची आदली सरपंच सोनिया परेरा आणि उपसरपंच सांतोन दा गामा हांच्या विरोधात 7 पंच वांगड्यांनी अविश्वास ठराव दाखल केल्या उपरांत हो निकाल जाहीर जालो. गिमाच्या दिसांनी 70 मालांतल्यो चडश्यो बांयो तश्योच न्हंयो सुकून वतात. तेका लागून शेतां आनी बागायती शिंपपाक उदकाचो उणाव निर्माण जाता. देखून फाटल्या कांय वर्सां सावन गोंय उदका स्त्रोत खात्या अंतर्गत 70 मालांतल्या कांय वाठारांनी बंधारे बांदपाचें काम नेटान चालू आसा. बंधाऱ्याक लागून उदक सांठोवन उरपाक मजत जाता. बंधाऱ्यांनी सांठोवन उरिल्ल्या उदकाक लागून आतां 70 वाठारांत शेतां आनी बागायती फुलपाक लागल्यात. ताचो फायदो सुपारी, केळी, काळी मिरी, जायफळ, अननस, फणस आनी हेर वेगवेगळ्या बागायतीच्या पिकावळीचेर जाता. दोंगरेचो फामाद इंत्रूज लागीं पावलो. माघ म्हयन्याच्या 3ऱ्या शुक्राराचो दीस उजवाडलो उपरांत इंत्रूज उत्सवाक सुरवात जाता. पोर्तुगेज राजवटी वेळार धर्मांतर जाताली. श्रीपश्टी शांतादुर्गा देवीच्या भयणीक बाटयले आनी सुसेत सायबीण अशें नांव दिलें. सायबिणीच्या नांवान इंत्रुजाच्या वेळार व्हडलें फेस्त जाता. हिंदू आनी क्रिस्तांव भाव मेळून फेस्त मनयतात.
पालखेच्या वेळार वटी भरता तशेंच सायबिणीच्या पायणेला कडेन मेणवाती आनी फुलांचो हार ओपून बेसांव घेतात. तशेंच चवथ्या दिसा मांसाहारी आनी शाकाहारी दोनूय तरेचे जेवण रांदून वाडटात. पांचव्या दिसा गुलाल खेळटा आनी उपरांत गाराणे घालून उत्सवाक सोंपयता. कार्निवाल उत्सव हो एक गोंयचें आकर्शण. ह्या उत्सवाक गोवा कार्निवाल किंवा विवा कार्निवाल अशेंय म्हणटात. गोंयांत हो उत्सव 4 दीस मनयतले. हो उत्सव देशभरांतल्या पर्यटकां खातीर एक व्हडलें आकर्शण. ह्या वर्सा हो कार्निवाल 26 फेब्रुवारीक पणजेंत, 27 फेब्रुवारी मडगांव, 28 फेब्रुवारी वास्को आनी 1 मार्च म्हापसा हांगासर जातलो. तर ही असली गोवा टॉप 25 ची बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. खंय वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.